आवाजी जीव सुंगटाचे हिंगा उदक घालून गश करता ताका सोयी आनी एक 8 मिरसांग एक आंबट घालता. आतां मिक्सिंग घालून वाट्टू तयार करता. चिंचम घालची नाका आंबट घालता हांव ते देखून चिंचम घालना मिक्सीर घालून वाट्टीत जाता. सुंगटा गशेक आंबट एक आंबुली जाल्यार ताका रुची ते देखून आंबट घालून सुंगटा गश करता हांव. गशे मसालो जालो आतां आंबट झाडान घालता सुंगट घालता. आतां खतखताच्या दवरता खतखतान जाता तरी ताका नारळाचें तेल घालता. आंबट लायक शिजू तो तातूंत भितर शिजल्यार मात तें रुची जाता. सुंगटां कशी रेडी जाली. तेल घालता हिंगा उदक घालता. कोंकणीच्या स्पेशल सुंगटां गश हिंगा उदक आनी आंबट घालून. आय एम श्योर तुमकी ऑथेंटिक रेसिपी इश्ट जाल्ले आसतले. प्लीज लाईक आणि कमेंट खंडित कोरका आणि आमच्या चॅनलाक अशीच सपोर्ट करांची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.